नमस्कार. आयच्या या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक वटेच्यान कोविड आणि दुसरे वटेच्यान पावस आणि वादळ अशी परिस्थिती भितर आयचो दीस. पावसाक लागून बरेच कडेन गंभीर परिस्थिती हा. झाडां पडल्यात, हुंवार आयला, 2-3 न्हंयो अशी आसात जांची पातळी वाडत आसा आणि त्याच बरोबर दुसरे वटेच्यान कोविडाचें सिच्युएशन आसा. आणि तातले तातूंत आज एग्जामी आशिल्ल्यो आणि ह्या वादळाक लागून टीवायची एग्जामी आणि ह्या वादळाक लागून पावसाक लागून लायट गेली, झाडां पडलीं आणि ताका लागून कितलेशेच वाठार अशे आहा गोंयांतले जंय भुरग्यांक एग्जाम दिवपाची आशिल्ली पूण लायट ना, ऑनलायन एग्जाम. सो अशा विचित्र परिस्थिती भितर आमी आयची कार्यावळ सुरू करतात. हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात करता लौकिका बरोबर. लौकीक कितें आहा गोंयची परिस्थिती पावसाची, वॉर्निंग कितें आहा मॅट डिपार्टमेंटाची आणि कोविडाची? प्रमोद, कोविडाचे हेजेर चड अपडेट ना. राती लेट आमकां अपडेट येयल्ली ती जी डॉक्टर आयरा आल्मेदा जी कोविड हॉस्पिटलाची एमएस आसली, मेडिकल सुप्रिटेंडंट, तिका चेंज करून आतां दीपा कोरिया म्हणटा तिणी चार्ज घेतला. आणि पयलीं आमी काल म्हटलेलें तशें जीएमसीतले दोतोर आसा थंय रोटेशनान डिप्लॉय जातले. खूब मॉर्बिडिटीच्यो केसी आहा तांकां हँडल करपाक जीएमसीचे दोतोर पळयतले. म्हणजे जीएमसी बरोबर तिचें काम चलतलें, सगळें कॉर्डिनेशनान चलतलें, अंडर डॉक्टर बांदेकार चलतलें. ते जालें हेजें पावसाचे अपडेट आमकां बाकी सगळे रिपोर्ट दिसले. रेवोड्या, इब्रामपूर, केरी सत्तरी. आतां रेवोड्याचो एकूच इन्सिडंट जो महेशान सांगलेलो, इब्रामपूरचो एकूच इन्सिडंट, बाकी सगळे मकबुलान केला गौरव एकूच इन्सिडंट हांव सांगता की एके घरान उदक गेलें आनी त्या घरांतली एक 45 वर्साची बायल आनी तिचो भुरगो घरान उदक गेलें म्हणून भायर रस्त्यार येवन ती चलपाक लागली. जाल्यार ती बायल पयलीं व्हांवून रस्त्या भायर गेली. मागीर लोकांनी तिका हाडली आनी आतां केसरवाणे हेल्थ सेंटरान तिका तिची ट्रिटमेंट चालू आसा. ती बरी आहा ती. इन्सिडंट बाकी सगळे आमच्या आउटस्टेशन सांगतले. दुसरे चोल्ला घाटाचे जी सीएम ऑफिसांतल्यान आमकां मेसेज येयली की थंय रस्तो ब्लॉक जाला, हें जावन लँडस्लायड जावन आनी 6 वरां लागतलीं अशें म्हटलेलें तेंच्यान. 6 वरांनी क्लियर जातलो. 6 वरां अजून कंप्लीट जावन म्हणत कितलो टायम वयतलो. आयज सांज पर्यंत लेट सांज पर्यंत जातलो काय तो पोवचो पडटलो. तिसवाडीच्यो केसी सांग पळय जाल्यार 200+ ह्या 207 सुमार केसी आहा टोटल एंटायर तिसवाडी. वेटिंग रिपोर्ट्स जे आसतले 6,000 सुमार फाटले 5-6 दीस लागून तेंच्यांनी टेस्टिंगाचे जे सॅम्पल कलेक्शनाचे न्हू 1,500 म्हणजे पयलीं 2,500 सुद्दां कलेक्ट करताले सॅम्पल. ते आतां 1,500 ते 1,800 पर्यंत ह्या रेंजीन ते सॅम्पल कलेक्ट करपाक लागले. कमी सॅम्पल कलेक्ट तितूंतल्यान अवेटिंग रिपोर्ट ते सगळे क्लियर करपाक लागले. ते अवेटिंग रिपोर्ट्स आसले ती पेंडींग सॅम्पल आहा. 6,000 वयल्यान तेंचो पेंडींग हे 570चेर पावला. म्हणजे सॅम्पल कलेक्शन कमी करून, न्यू सॅम्पल कलेक्शन कमी करून तेंच्यांनी हो सगळो पेंडन्सी आसा ती सगळी हें करून काडली. आतां पर्यंत 7,000 म्हणजे टोटल एक्टीव केसी आतां पर्यंत एक्टीव जाले ते पॉझिटिव्ह जाले तेंचो नंबर 7,000 क्रॉस जालो. सद्या एक्टीव 1,900 आहा. आयज थोडे वाडल्या. आनी रिकवर जाले 5,100 सुमार आनी 60 डेथ. आतां हेचे जाले जीएमसीचे जाले. आनी एक म्हाका दुसरी गजाल, हे सगळे पावसाचे आनी कोविडाचे हितून स्टेटीची फायनान्शियल परिस्थिती, जीएसटी कलेक्शन ह्या जुलय म्हयन्याच्या फाटले जीएसटीचे कलेक्शन 137.86 138 करोड सुमार जीएसटी कलेक्शन. दोन्ही हा स्टेट जीएसटी आणि आयजीएसटी दोन्ही ऍड करून, आणि वॅट 58 करोड. म्हणजे कंपेअर करपाक गेलो जाल्यार जीएसटी 4181 करोड येयल्ली आनी त्या जाग्यार आतां जुलय म्हयन्याची त्या जाग्यार आतां 138 करोड सुमार ह्या जुलय म्हयन्याची येयल्या. सुमार 24% शॉर्ट हेच्या परस, आनी टार्गेटा परस चडूच शॉर्ट जाता. कारण टार्गेट आसता 350 करोड्साचें पर मंथ. ते टार्गेटा परस चडूच शॉर्ट जाता. आनी दुसरो ऑप्शनूच ना. कॉम्पेन्सेशन ते सेंटरान पे करूंक जाय ते सद्या पे करूंक शकचे ना म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे पार्लमेंटरी कमिटीकूय कळयल्लें. सो ते मेळपाची आशा ना. तितून येता ते रेव्हेन्यून आतां सरकाराक फुडली हें काडची पडटली. तितून वेटाचें कलेक्शन ते 29% लास्ट इयर कंपेर केलें जाल्यार 29% शॉर्ट येयला. सो लौकीक एक गजाल जर पयली म्हाका दिसता आमी सुरवात करतना पावस, कोविड हाजे वयल्यान सुरवात केल्ली, पण तुवें हांगा नवीनच वादळ हाडलें. ते म्हळ्यार फायनान्साचें जे आमी परत परत म्हणटात. बट हे जर डिफरन्स जर पयलो टार्गेट गव्हर्मेंटाचे रेव्हेन्यूचे आनी जें कलेक्शन जालां आनी तातूंतल्यान जीएसटीची कॉम्पेन्सेशनूय येवपाची आशिना, अशी परिस्थिती भितर गव्हर्मेंट फायनान्साचेर हाजो कितलो, सरकाराच्या खर्चाचेर हाजो कितलो परिणाम जातलो
आनीक रीण घेत रावप हो काय पर्याय आसपाक शकना अशी परिस्थिती भितर. सो कितें चल्लां विचार सरकाराच्या लेवलाचेर? कोविडाचे स्टार्टिंग सुरवात जाल्ले जेन्ना मार्च एप्रील म्हयन्यान जेन्ना ऑस्टिरिटी मेजर्स म्हणून कमिटीज काडल्यो, खुबशे खर्चांक कात्री लावपाचे जाले, पण रेव्हेन्यू तेंचो अजून तसो जाग्यार येयना. म्हयन्याक सुमार 200 कोटीचे रीण ह्या गव्हर्नमेंटाचे सद्या मार्चासून आतां पर्यंत म्हयन्याक 200 कोटीचे एवरेज रीण ते काडटा बॉन्ड्सांचे. आतां सुमार 800 काय 900 कोटी जाला आतां पर्यंत एप्रील ते जुलय पर्यंत, आनी जुलय एंड पर्यंत 900 कोटी सुमार पावला. आणि हेचे मेजर्स पळयल्यार तेंच्यांनी प्रोजेक्टांचेर बी कर्टेल केल्ले, म्हणजे एश्युरन्सीस, हेची बजेट एश्युरन्सीस बी आहा पळय कितें करतलो, आणि प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पयलीं प्रॉमिस केल्ले ते तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाक स्टार्ट केले की फक्त पीडब्ल्यूडीचे 50 प्रोजेक्ट जे 10 कोटी वयले आसतले, फक्त 50 तेजे वयर घेवचे ना. ह्या म्हयन्याचे जुलय म्हयन्याचे जर आमी जीएसटी कलेक्शन आनी वॅट कलेक्शन जर पळयलें, सो इट इज वे बिलो टार्गेट. म्हळ्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 150 कोटीचो डिफरन्स आसा. 350 कोटी टार्गेट आनी ऑलमोस्ट 200 crores अशी कलेक्शन जाल्लें, आनी 200 कोटीच्याकय कमी जाला. सो इट इज मोर देन 150 crores. दॅट इज द शॉर्टफॉल बिटवीन टार्गेटेड रेव्हेन्यू आनी एक्च्युअल्स जे आमकां आतां फिगर्स येतात ताजे प्रमाणे. सो जस्ट फॉर द जनरल अंडरस्टँडिंग ऑफ पब्लीक, दिस इज हाव सिरियस द सिच्युएशन इज. आनी केंद्र सरकारान ऑलरेडी सांगलां की जीएसटीचे कॉम्पेन्सेशन बी सद्याक दिवपाची परिस्थिती ना म्हणून. हांव लौकिका कडच्यान मुखार वता पेडण्यां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, पावसाची अपडेट, कोविडाची अपडेट म्हाका दिसता पावसान बरोच बोवाळ घाला पेडण्यां. हय सर, पेडण्यान पावसाचे म्हटल्यार सर खुबशे जाग्यार पाणी भरल्या, आणि इब्रामपूर सर जशें आमकां लौकीक सरान म्हटलें 45 इयर्साची एक लेडी व्हांवून गेल्या आनी मागीर गांवांतल्या लोकांनी ताका वाचयलें. तशेंच सर पेडण्यां हाय सेकंडरी आसा थंय पाणी भरलें सर सकाळी. केरी आजोबा देवूळ आसा थंय प्रोटेक्शन वॉल जी आमकां 16 करोडाचे मध्ये जे प्रोजेक्ट केले ते सम पार्ट ते व्हांवून गेल्या. आणि अजून सर वारो आणि मदीं मदीं पावस येत आसा, पण पेडण्यान एकदम हालाकी जाल्लेले आसा की गेल्या वर्सा जशे बुट्टी आयिल्ली तशीच बुट्टी येता अशें दिसता. जर डॅमेजर पाणी जर पडून गेलें आनी लोकांक खूब त्रास जातले. आणि दुसरें एक म्हटल्यार सर कोविडाचे आयज एका दिसाक 11 मेळ्ळ्या सर. आतां मेरेन टोटल 116 जाल्या सर. आयज मेळ्ळ्या ते पालया 3, तुये 3, पार्शे 1, कोनाडी 1, दिवसू 1, धारगळ 1, आणि तातूंत सर 80 जाणां बरे जाल्लेले आसा सर, 1 डेथ आसा. आणि एक सर आतां पेडण्याच्या लोकां खातीर सर GSSY हेजे कार्डा खातीर रिन्यूवा खातीर खूब त्रास जाताले, पण मांद्र्या पंचायतीच्या वयर हॉलान आज नवीन एक ऑफिस ओपन करपाचें आसा सर. या, थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव थंयच्यान मुखार वतां. हांव म्हापशां येतां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, म्हापशांक न्ही बार्देसाकय बी म्हाका दिसता पावसाचो भरपूर त्रास जाला, आनी त्याच बरोबर कोविडाचें सिच्युएशन गंभीर जायत आसा. वॉट इज द अपडेट ऑन ग्राउंड? प्रमोद सांगल्या भशेन दोनूय हे सारकेच आयचे हे पळय ते सारकेच डिफिकल्ट हे जाल्ले आसा. कित्याक आयचो जर कोविडाचो जर हे केलो जाल्यार आंकडो 50 क्रॉस जावन 55-56 सुमार जाल्यार हेतूंतल्यान पयलो म्हापशान आयज सदच्या पेक्षा आयज सुबेज 19 केसी मेळ्ळ्या. तितून पेडें 4, करसवाडे, अंसाभाट, मोरोड, धुळेर, मागीर एक मेळ्ळा त्या भितरलो ग्लॅन मार्कान काम करपी एक मेळ्ळा. अशे फक्त म्हापशानूच 19 केसी आयज जाल्या. मागीर शिवोले पयल्यो जाल्यार 8 केसी जाल्यात. शिवोले भितर वेर्ला 2, मागीर शिवोले मदले भाट 2, आसगांव 3, सोडये 1, मागीर कोलवाळे PSCच्या हितून 7 केसी मेळ्ळ्या. तितून 7 केसीतून एक KTCचो ड्रायव्हर आसा आनी एक 1 वर्साचो भुरगो आहा. मागीर बोस्तोड्या 3, मोयरा 1 आनी एकोशे 1. मागीर पर्वरी 19 केसी जाल्यात. भितर सुकूर आहा, बिठोण आहा, फेनेद फ्रांस आनी बेतीन, आनी कांदोळ्ळे कांय ना. आनी म्हापशा फीश वेंडर एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या, आनी ताका लागून म्हापशाचें फीश मार्केट फूल सील केला, आनी बाकीचे सगळे कोण नुस्तें विकपी आहात तांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाक लायल्या.
आणि म्हटल्यार सांगपाचें म्हणल्यार बार्देशांची परिस्थिती दिसांच्या दिसा गंभीर जायत आहा. पूल बार्देशाक असो भंय पडला की वास्को सारकी परिस्थिती जायत काय म्हणून. वास्को म्हणून एकूच ती सिटीच आसली पूण ही बार्देशांच्या अख्खे म्हापसा शहर जावनूय बी सगळ्या विलेजींनी पावल्ले आहा. दुसरे पावसाच्यो हे घेतलो जाल्यार पूर जशे ह्याच वर्सा आणि आयज 5 तारीख 6, 7 आणि 8 गेल्या वर्सा तिलारीचे उदक सोडलेले आणि फूल शापोरा न्हंयचे जे काठावयले गांव आहा म्हणजे महाराष्ट्राचे दोडा मार्ग सोडून मागीर साळ, मागीर मेणकुरे, पिर्णा, कोलवाळे, रेवाड्या, नादोड्या, पिर्णा आणि कामुर्ले हे आणि पेडणे सायडीचे सगळे बाकीचे गांव आसा पळय ते हळर्णा, धारगळ, तुये हे सगळ्या गांवांत उदक भरून लोकांची सारखी नुकसाण जालें. आयज सकाळी उदक एकदम चडत आहा, उदक चालूच आसा आणि लोकांक असो भंय पडला की परतून राज्य आनी डिक्लेअर बी कांयच करूंक ना. जर पळयलें जाल्यार एक राण्याचे तुवें आयलंड मदींच आसा नादोडा पंचायती पोटार. थंयसर गेल्या वर्सा रातचे 11-12 लोकांक रातचेच शिफ्ट केल्ले. तशी आतां तेंचे इतले भंय जाला की उदक चडत आहा आनी आमचें कशें जातलें काय परत त्या खातीर लोक सारके सामान बीन भरपाचेच तयारीन आसा. आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर तिलारी हेका कॉन्टॅक्ट केलो. तो सध्या ते सायटीनूच गेला, तिलारीचे ते सायटीन गेला आनी तो फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो. ताका म्हटलें हें करता आसतना आमी तुमी दारां उगडल्यात काय म्हणून. तर तेणें सांगल्यार दारां आमी उगडूना, पयलींची उगडलेलीं आसा, तेच उदक येता आनी जो 2-3 दीस जो जोराचो पावस येयला त्या पावसाक लागून ते उदक येयला आनी दुसरें हायटेड आहा तेका लागून. पूण लोकांक तुमी डिक्लेअर तशें करूंक येल्लें ना, तशें भिवपाचें कांय ना म्हूण अजून मेरेन तेणें सांगलेलें आहा. या थँक्स श्याम. म्हाका एकच गजाल दिसता की खूब कडच्यान रिपोर्ट येता आनी बेसिकली पेडणे, दिवचल, सत्तरी ह्या भागांतल्यान रिपोर्ट येता की उदक चडत आसा म्हणून. पावसान जर मातसो आसूर घेतलो जाल्यार घडये उदक देंवत, नाल्यार उदक चडटा आनी त्या वटेच्यान बेळगांव पावस चड पडपाक लागला. ताका लागूनय उदक वाडपाक लागला आनी न्हंयची पातळी वाडपाक लागल्या. ताका लागून एक गजाल म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आसा की लोकां म्हऱ्याक जर अलर्ट आसा, जर कोणाक शिफ्ट करचे पडटले जाल्यार जाता तितले बेगीन इन्फॉर्मेशन पावप गरजेची. ती इन्फॉर्मेशन डिले जावपाक जायना, कारण जेन्ना उदक वाडटना पळयता तेन्ना प्रत्येकाक भंय दिसता. आनी अशी परिस्थिती भितर हाजे पयलींचे अनुभव आसात, जशें श्यामान सांगलें तशें रातीन उदक चोयलें, मध्यान राती उदक वाडिल्लें, लोकांक शिफ्ट करचे पडिल्लें, हें हाजे पयलीं जालां. ताका लागून रात जाता मेरेन न्ही जाल्यार ताजो अदमास घेवन जाता तितले बेगीन फुडल्या एक अर्दवर 1 वरा भितर लोकां म्हऱ्याक ही इन्फॉर्मेशन पावप सामकी गरजेचें आसा. हांव थंयच्यान सत्तरी वता. सत्तरी दोनूय गजाली घेवया. पयलीं पावसाची गजाल घेवया, मागीर कोविडाची. पण म्हाका दिसता प्रकरण सकाळीसान आमकां लक्षांत येता की उदकाची पातळी आनी हुंवार ह्यो दोनूय गजाली सिरियस जायत चल्ल्यात. कल्पेश, कितें अपडेट आनीक ऑफिसर्स तुमकां कितें सांगतात? पावसाचेर उलोवया पयलीं, मागीर कोविडाचेर या. सर, पावसाची अपडेट सांगपाची म्हटल्यार सर कालच्यान सर पावसान सामको रुद्र अवतार धारण केला आणि त्याच बरोबर आमचे जे न्हंयो आसात ते सामक्यो भरून वतात. अशे लोक सांगतात की अजून मेरेन सर इतली वर्सां जाली आमी अजून इतले उदक येयल्ले केन्ना न्हंयो पळोवंक नासले म्हणटात. आमच्या सत्तरीन सर 3 व्हडल्यो न्हंयो आसात. एक म्हटल्यार म्हादय न्हंय जी सत्तरींतल्यान येता, दुसरी म्हटल्यार वेळूस न्हंय आणि तिसरी म्हटल्यार जी केरीच्यान वाळवंटी न्हंय व्हांवता ती. आयज सर केरी डॅमाचे 4 गेटी ओपन केल्या आणि ताका लागून सर केरी, मोल्ले, परये, तुळशीमळ, साखळे ह्यो सगळे वाठार आसात ते उदकापोंदा गेल्ले आसात. चडशीं घरां जी आसात न्हंयच्या कुशीक, चडशीं भाटां सगळे आसात. माडयो कोसळून पडल्यो कोणाच्यो कितें कितें जमनी कोसळ्ळ्यो, अशे खुबशे प्रकार घडल्यात सर. दुसरी म्हटल्यार सर म्हादय न्हंय जी व्हांवता तर अमकीच एरिया अशी गेला अशी सांगपाक शकना. फ्रॉम उस्ते टू गांजे जे सत्तरीन पडटा, जे म्हादय न्हंयच्या कुशीक पडटा, तर सगळ्या लोकांक सर प्रॉब्लेम फेस जाल्लो आसा. इवन सर सावर्शे म्हणून जो एक ब्रिज आसा तो जवळ जवळ 15 ते 20 मिटराचो उंच ब्रिज आसा. आयज हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम अशें जाल्यार की ते भितर उदक सर तेकले थंयसर. आनी तिसरी गजाल आसा ती वेळूच न्हंयन तर सामकेंच धुमशाण केल्लें आसा सर. आयज चोर्ल्या घाटाचो हायवे आसा तो लँडस्लायडिंगान बंद जाल्लो आसा आणि थंयसर जवळ जवळ अशें म्हणटात की 10 वरां वयतलीं तो हायवे क्लियर करपाक म्हणून. सो ही जाली आमची पावसाची. एकच गजाल कल्पेश, सो चोर्ला घाट
ओपन जावपाक रस्तो. सो 10 वरां वतली इज द राईट नाव अपडेट ना. सुरवातीक जसं सांगिल्लें की एक 6 वरां भितर ओपन जातली म्हण तशी परिस्थिती ना. जस्ट फॉर एवरीबडीज अंडरस्टँडिंग, इफ एनीबडी इज ट्रॅव्हलिंग ऑन दॅट सायड, 10 वरां वतली चोल्लाघाट क्लियर जावपाक इज अ व्हेरी क्लियर इंडिकेशन राईट नाव. मिनिमम 10 वरां वतली. या कल्पेश गो अहेड. येस सर. आणि कोविड अपडेट सर दिवपाचे असले म्हटल्यार सर काल हांवें 69 नंबर सांगलेलो, पण आयज म्हाका 87 नंबर मेळ्ळा. फ्रॉम 70 87 पेशंट्स अजून आयज मेरेन एक्टिव्ह आसा. आयज जे एडिशन पेशंट जाल्ले ते खंयच्या गांवांतले जाल्यार खंय गेले ती म्हाका सर अपडेट अजून मेरेन मेळोंक ना, पण फक्त म्हाका 87 नंबर आसा हो सांगला. आणि परतून सर एक गजाल हांव रिपीट करता की 70 आमकां कोविड केअर सेंटर जाय सर. ना, एब्सोल्युटली करेक्ट. आय थिंक देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर दॅट. आम्ही प्रत्येक दीस सांगला की एव्हरी तालुका आणि फुडें जर गरज पडली जाल्यार एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या तरेन कोविड सेंटराची गरज आणि प्लॅनिंग आतां सावनूच आसपा जाय. तान लागतकीर बांय खणपाचे प्रकार खूब जाले आणि ते पॅन्डेमिका भितर परवडना. आतांच हें प्लॅनिंग करून दवरप अत्यंत गरजेचें. आय थिंक हाजे विशीं वाद आसपाक शकना. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची पावसाची अपडेट, कोविडाची अपडेट? पावसाची अपडेट सांगता की जवळ म्हाका दिसता 3 दीस जाले कंटिन्यू जो वादळ आणि जे पावस ज्या पद्दतीन पडटा, खांडेपारा रिव्हरची पातळी खूबच वाडलेली आसा. आणि आमी आयज गांजा त्या सायडीन पळयलें जाल्यार जे वाळपय लोक वयता म्हणल्यार उजगांव, गांजे आणि वाळपय हो रस्तो पूर्णपणे ब्लॉक जाल्लो आसा. फूल रस्तो बुडलेलो आसा उदकान. सो म्हाका दिसता त्या सायडीच्यान लोकांनी बेश्टेच वयचे न्ही, कारण थंय वयतकूच लोक उदक पळयता आनी रिटर्न येता. सो आयदर ते होणाच्या मार्गे समज वाळपय वयता जाल्यार तशें तेंच्यांनी डायवर्ट करून वयचे, कित्याक हें उदक देंवपाक व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक पावस अजुनूय कंटिन्यू आसा आणि भरती आणि सुकी कशें म्हणून कळना, पण उदक देंवना जर चडत आसा. ती एक गजाल जाली. दुसरी म्हणल्यार आतांच आमी काल जी बातमी केली, जी घडामोडी जाल्ल्यो हेजेर सरकारी हेतूंतल्यान राजकीय घडामोडी जाल्ल्यो, ताजेर आमी आतांच आयकूंक येयला की रॉय नायक आनी रितेश नायक हांणी प्रायमरी मेंबरशीप काँग्रेसीची तातूंतल्यान रिजायन दिले आहा. आणि फाल्यां सांजच्या वेळार पणजे म्हाका दिसता ते बीजेपीन प्रवेश करता. एक आतां पर्यंत बातमी मेळिल्ली आसा. दुसरी गजाल प्रमोद, आतांच मिनिस्टर गोविंद गावडे हेजे कडेन उलोवप जालें. आतां ते कितें म्हणटा की जे पळय पेशंट येतात आनी कोवीड केअर सेंटरान रावता तांकां लोक आपले सोयरेदारी जेवण हाडून दिता आनी ते जेवण जेवता उपरांत ते काडटा आनी बेसिनान उडयता आनी ते सामकी बुरशेपणां करता. सो हे प्रत्येक पेशंटान आपली जबाबदारी घेवपाक, की प्रत्येक घाण जी आसा ती हावजकीपींग काडटा अशें ना. आणि हे हॉटेलान रावपाक येवन आतां हे कोवीड केअर सेंटरान रावपाक जाल्यार प्रत्येक पेशंटान आपली हीच जबाबदारी घेवपाक जाय की वेवस्थीत जेवण नाका जाल्यार ते डब्यान पॅक करून परत तो डबो दिवपाक जाय तेंच्या सोयऱ्या कडेन. ही एक गजाल आयकूंक येता. तिसरी गजाल बिलां, लायटीची बिलां प्रमोद. आयज म्हाजेच एक एग्जांपल सांगता, कारण फाटल्या म्हयन्यान आमकां 1 म्हयन्याचें बिल येयलें, ते जवळ जवळ 1200 रुपया सुमार येयलें. आणि अकस्मात आयज बिल दिलां जवळ जवळ 81 दिसाचें, 81 डेज म्हणल्यार 2 म्हयने 20 दीस आणि जवळ जवळ 4,500 बिल येयलां. म्हणल्यार एकदम बिल हे 3 म्हयन्याचे जावं 2.5 म्हयन्याचे बिल लोकांक अशीच बिलां येयल्लीं आहा. कोणाक 5,000, कोणाक 7,000. ही बिलां एकदम कशी भरपाची आणि हे युनिट कशें कितें कॅल्क्युलेट केलां हेंच कळना प्रमोद. सो गव्हर्मेंटान हेजेर एक क्लियर कितें तरी हें करपाक जावं, पार्ट पेमेंट तरी करपाक एक लोकांक हें करचें म्हणून. डेफिनेटली करेक्ट. विवेक, राईट नाव पावसाची परिस्थिती भितर तूं म्हणटा विच आर द एरियाज पीपल शूड अवॉइड ट्रॅव्हलिंग. अशें फोंड्यांतले खंयचे खंयचे भाग आसात ज्या रस्त्यांनी वचपाचें सद्याक टाळपाक जाय? प्रमोद, उजगांव टू वाळपय आणि जे गांजा म्हणून जो गांव येता थंय मेजर सामको रस्तो सामको उदकापोंदा गेल्लो आसा. 2 व्हिलर सुद्दां सुटपाची जावं 4 व्हिलर सुद्दां काडपाची कोणेच प्रयत्न करचो न्ही. ती म्हाका दिसता खरें मेजर हें जावपाक शकता, कितें तरी इन्सिडेंट जातलो. आणि रातचे तर सामकें भयानक थंय सिच्युएशन आसतलें प्रमोद. या थँक्स लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वास्को वता. विक्रम आहा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा? पावसाची अपडेट, वास्को, कोविडाची अपडेट आनी कितें अपडेट? सर, पावसाची अपडेट म्हणजे आता गेले 3-4 दीस कंटिन्युअस पावस पडत आणि वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर झाडां ही पडपाक लागल्या. पूण सद्याक फॉर्च्युनेटली लॉस टू लायफ अशें सद्याक तरी कांय ना. मेजर लॉसीस अशें ना, पूण झाडां पडपाक लागल्या. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी त्रास जावपाक लागले. काल एकूच आमी हायलायट केल्ले की वेर्णा जो मनीस कामाक गेला ताजेर झाड पडलें गाडयेचेर आनी तो मनीस मेलो.
पूण सद्याक बाकीचे एरियान तरी हांगा अशें लॉस ऑफ लायफ ना. पूण आयज जेन्ना एक आमची ट्रेन वास्कोच्यान भायर सरली निजामुद्दीन, जी ट्रेन तेन्ना कॅसलॉक पावली, थंय पावसाक लागून एक मोठो लँडस्लायड जालो आनी ती ट्रेन बरी एक 5 वरां उरली आनी मागीर रेल्वेचे जे मनशांनी ते जे पॅसेंजर अनफॉर्च्युनेटली कोणाक त्रास जावंक ना. म्हणजे एज द इंजीन वॉज मुवींग, इंजिनाच्या फुडल्यानूच तो एक लँडस्लायड जालो आनी जे पॅसेंजर आहा तांकां मागीर बश्यो करून तांच्यांनी परत कदंबा मडगांव तांकां शिफ्ट केलो आनी सद्याक तरी काम चालू आसा आनी अशें आयकूंक येता की आतां ट्रेन सर्वीस रिज्यूम जाल्या. दुसरे म्हणजे पावसाचे अपडेट म्हणजे सगळे जे रस्ते आमी पळयता ह्या दिसांनी एस्पेशली जे आमचे एक स्ट्रेच जो आसा विच हॅज बीन इन द हायलायट फॉर इयर्स, म्हणजे जे कुट्टाळेच्यान आक्षी वता तो रस्तो जो आसा, हाजे पयलीं जेन्ना सीएम पर्रीकर आशिल्ले तेन्नाय ताजो दखल घेतिल्ली, मागीर सीएम प्रमोद सावंत आयले तेन्नाय ताजी दखल घेतिल्ली. पूण दॅट स्ट्रेच ऑफ द रोड अजुनूय तो पोटोल जावन भरलेलो आसा आनी इट इज बिकम सो डेंजरस की थंयच्यान म्हणजे रातचे तरी एक तर लायट आसना थंय आनी दिस पोटोल्स आर सो डेंजरस की तातूंत भितर तूं ट्रॅव्हल करत जाल्यार तुजे म्हणजे यू कॅन रियली मीट विथ एन एक्सिडंट, यू कॅन लूज युअर बॅलन्स. असले ते खतरनाक रस्ते जाल्ले आसा आनी प्रत्येक वाठारांनी हांगा तरी पोटोल्स हॅज बिकम अ कॉमन सायट. हे जाले पावसाचे अपडेट. एज फार एज कोवीड इज कन्सर्न सर, सद्याक कोवीड केसीस आर ऑलवेज रायझींग, पूण अशी न्यूज आयकूंक येता की हांगा सद्याक तरी टेस्टिंग भरपूर कमी केल्ली आहा. जायते लोक अशे आमकां कॉल करून सांगता की आमी टेस्टिंगाक वता जाल्यार ते सांगता की वी आर नॉट टेस्टिंग टिल द टायम सिम्पटम्स आर डेव्हलपिंग. सो जायते लोक बेजार जाल्ले आहा. थोडे लोक म्हणटा की तांकां होम आयसोलेशनाक जरी वचत आनी सपोज कंपनीन जरी कामाक वचपाक सोदता जाल्यार ते सांगता तुमी कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडपाक जाय नाल्यार पॉझिटिव्ह हाडपाक जाय. पूण जेन्ना टेस्टिंगूच जायना दे कॅनॉट डिक्लेअर देमसेल्फ एज पॉझिटिव्ह नायदर नेगेटिव्ह, आनी हाका लागून दुसऱ्या लोकांक रिस्क जावपाक शकता हो एक प्रश्न आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती कंटेनमेंट झोनाचेर सद्याक सर भरपूर पॉलिटिक्स जावपाक लागल्या आनी आयज आमच्या वास्कोन फर्स्ट टायम एक प्लाझ्मा डोनेशन ड्रायव्ह जालो. म्हणजे इन द कंटेनमेंट झोन मांगरान आयज सुमार 35 लोकांनी प्लाझ्मा डोनेट केलो आपलो आनी दिस प्लाझ्मा ड्रायव्ह वॉज हेल्ड इन असोसिएशन विथ दी जीएमसी ब्लड बँक. पूण जो वॉर्ड काउन्सिलर सैफुल्ला आसा ही इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द काँग्रेस आनी वास्कोचो आमदार जो आसा इज द बीजेपी. सो अशें आयकूंक येता जेन्ना आमी सैफुल्ला कडेन उलयले तो सांगता की आपले जायते लोक रेडी केल्ले पूण थोड्या लोकांनी खंय जे तांचें म्हणणें आसा की बीजेपीच्या लोकांनी पॉलिटिक्स केली आनी ते मनशांक सांगलें की तुमी हांगा दिवपाची गरज ना, तुमी बांबोळे व्हरून प्लाझ्मा दिवंक येता, हांगा दिवपाची गरज ना. सो अशें जेन्ना एक्टिविटी जाता जावं एक कंटेनमेंट झोनान भितर एक प्लाझ्मा डोनेशन जाता थंय सुद्दां पॉलिटिक्स जावंक लागल्या म्हणून लोक बेजार आहा. दुसरी गजाल म्हणल्यार ते आमी काल जशें सांगिल्लें की आतां थंय एंट्री आनी एक्झिट गेट्स घालपाचे आहा मांगरांतल्यान. म्हणजे दे आर सेइंग बाय फ्रायडे एंट्री एक्झिट गेट्स घालतले आनी थंयच्यान लोक कामाक वतले. पूण सद्याक सर एका वाटेन अशें आयकूंक येता की जे लोक हार्डशिप फेस करतात तांचे खातीर हो प्रश्न बरो आसा, पूण जे लोक भायर सरतले तांचे पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा तांचे अजुनूय कांय डिटेल्स मेळूंक ना. सो लोकांच्या मनान एक अशें आमकां जशें फोन येता की लोक म्हणटा की एटलिस्ट एंटीजन जे टेस्टिंग जाता 45 मिनिट्सान जे जाता एटलिस्ट ते तरी करचे आनी लोकांक एटलिस्ट टेस्टिंग करून म्हणजे आय थिंक आय फेल टू अंडरस्टँड मांगोर हिल, कारण मांगोर हिल वॉज द फर्स्ट कंटेनमेंट झोन आणि त्या पहिल्या कंटेनमेंट झोना भितर अजून टेस्टिंग कंप्लीट जाल्लें ना. आमी टेस्टिंगाचो नंबर देंवयला फाटले 8 दीस, चड जाले 8-10 दीस जाले आमी टेस्टिंगाचो नंबर देंवयला, पूण आमचे टेस्टिंगचे रिझल्ट येवपाची स्पीड वाडिल्ली ना. हेल्थ बुलेटिनाचेर दाखयतात की फक्त 1,500 पेंडिंग आसा म्हणून, पण हांव पणजेचे एग्जांपल सांगता. पणजेची 1-2-3 जाण अशी टेस्ट जाल्यात जांची टेस्ट जाल्ली 3 दीस पयलीं बट अजून मेरेन रिझल्ट आयिल्लो ना. सो दिस इज हॅपनिंग आनी हें तर कळत ना. मांगोर हिलाचें प्रकरण किंवा कुंकळ्ळेचें प्रकरण म्हाका कळपाकच मार्ग ना की एक कडेन एक मनीस जर मेळ्ळो जाल्यार कंटेनमेंट झोन, दुसरे कडेन 50 मेळ्ळ्यारय कंटेनमेंट झोन ना, तिसरे कडेन फर्स्ट कंटेनमेंट झोनाक टेस्टिंगच जायना. सो म्हाका कितें हातूंत भितर कसली स्ट्रॅटजी आसा, किती इंटेलिजन्स आसा म्हाका तरी कळना. खूब समजून घेवपाचो शिकून घेवपाचो प्रयत्न केलो पण अजून मेरेन म्हाका हातूंत भितर लॉजीक सापडिल्ली ना. जर कोणाक कळटा जाल्यार सांगचें. बट आय थिंक विक्रम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्टिनंट पॉयंट. या गो हेड सर. आणि आता अशें आयकूंक येता सर थंय आतां जेन्ना टेस्टिंगूच जायना आनी लोक जेन्ना तरी भायर सरतले एका वाटेन एमएचची गायडलायनीचे हिशोबान 28 दीस जावंक जाय आफ्टर द लास्ट पॉझिटिव्ह केस. पूण आतां हे खंयचे प्रोटोकॉल यूज करून कशें रिलॅक्स करूंक सोदता, वेदर दे आर ट्रायंग टू रिलॅक्स टू अपीज द पीपल जे लोक भितर आहा ताका लागून अपीज करपा खातीर ओपन करता, कितें करता हें कळून येना. आनी दुसरें म्हणटा ते सर आतां परते सर आमी काल जशें आमी सांगिल्लें 79 वर्साची एक जी बायल मेली ताजें आतां जें आमकां आयकूंक येता she had spoken to her son
म्हणजे ते अशें आयकूंक येता की तिका थंय जेवणा खाणाचे जो त्रास जाल्ले सर ESI आनी वेन शी वॉज बिंग शिफ्टेड तिजो ऑक्सिजन लेवल आय थिंक वॉज 87 पूण तिका खंय तरी इमिजिएट ऑक्सिजन दिवंक मेळूना अशें ते बाकीचे लोक म्हणटात. सो समवेअर द पॉयंट इज कमिंग बॅक टू द सेम थिंग की मनशांक जो पॉझिटिव्ह जाता he has only option of going to ASI or COVID care center. There is no private hospital आणि जे हॉस्पिटल तो वता थंय ताका फॅसिलिटी मेळना आणि ताका लागून व्हेरी करेक्ट. फेस करता काय अजून मेरेन सरकार टेस्टिंगाच्या बाबतीत ऍडमिशनाच्या बाबतीत प्रायव्हेट सेक्टराक कित्याक इन्वॉल्व करना आय थिंक हे दुसरे कुवाडे जाचे उत्तर अजून मेरेन मेळिल्ले ना. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव मडगांव वता सावयो म्हऱ्यान. सावयो मडगांवची अपडेट कितें म्हाका पावसाच्या बाबतीत मडगांव सालसेती भितर व्हडलो प्रॉब्लेम ना बट वॉट इज द कोविड अपडेट टेल अस बोथ. सर पावसाचे सांगचे म्हळ्यार पावस खूप पडटा वारे भरपूर मारता सो जायते कडेन झाडां पडल्या लायटीचे प्रॉब्लेम आसा जायते जाणांक चड करून थोडे विलेजींनी जायती वरां जाली लायट ना. तर कोविडाचे सांगचे म्हळ्यार आतां एक न्यूज येयला की वेलीपवाडो बाली हांगासर आनी 10 केसीस मेळ्ळे म्हणजे टोटल 26 केसीस आणि तो एरिया तेणी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. तर तशेंच आयज एक तो कुंकोलीचो कॉन्सिलर शशांक नायक ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें काल सर हायकोर्टान एक रीट पेटिशन घातला. इट इज रिगार्डिंग टू कोविड सिच्युएशन इन कुंकोली IDC. तर थिंगासर ऑलमोस्ट आतां आय कॅन से देर आर मोर दॅन 85 केसीस आणि जायते लोकांक टेस्टिंग बी केला पण थिंगासर अजून IDC तेणी कंटेनमेंट झोन केलेलो ना आणि इंडस्ट्री सर चालू आहा. सो तांचे मध्ये एक फियर आहा बाबा आमचे कुंकोळी हे जातली कितें. हे लोक जो IDCतलो कामां येतात ते आतां बाकीच्या कुंकोळकारांक ट्रान्समीट करतले काय म्हण कोविड डिजीज. तर तशें आनी न्यूज आसा की ESI हॉस्पिटलान आयज 3 जाण स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. तशेंच न्यूज आहा हॉस्पिसियो हॉस्पिटल जे आमचे ओल्ड हॉस्पिसियो हॉस्पिटल आहा न्हू थिंगाचे स्टाफ जायते जाण एटलिस्ट 15 तरी पॉझिटिव्ह जायन दे आर अंडर ट्रिटमेंट. तर आल्यम जो कंटेनमेंट झोन गेला थिंगा काल आनी 5 केसी मेळ्ळ्यो. तर आयज थिंगा आनी 3 केसी मेळ्ळ्या. तशें नुवें एरियासर आयज 6 केसीस मेळ्ळ्या आनी राया 1 केस मेळ्ळ्या. तर तशें मारगांव एरिया भितर खूब कडेन केसीस वाडत आसा. हांव जेन्ना डॉक्टरीक फोन मारले डॉक्टर म्हणपाक म्हाका सावयो वी हॅव स्टील नॉट टेकन द फायनल काउंट बट देर आर लॉट्स ऑफ केसीस स्प्रेडिंग इन मारगांव. So which I can predict is like in Khariaman area, then near the flyover, Margaon shopkeeper also positive मेळ्ळा. So असे जायत्यो केसीस मारगांवान वाडटा. तर आनीक जो एक आमचे मुखार येयलो इशू की तर फार्मा कंपनीचे 3 जाण लेबरर्स ते 27 सर दे did their test and they were in a hotel for quarantine. तर पण आज पासून रिपोर्ट येऊंक ना. चड करून आयज इव्हनिंग पासून तेंचे कितें जालें तें पळयता आपण आनी तांकां रिजल्ट कितें आसा पळयता नाल्यार ताचो रिटेस्ट करपाक पडटा कित्याक आतां ऑलमोस्ट चड दीस जाले न्हू फ्रॉम 27 जुलय आयज मोर दॅन 10 डेज जाला. सो एब्सोल्युटली मे बी दे गो फॉर अ रिटेस्ट बट सर अशें न्हू ते आतां आमच्या हॉटेलाचें बिल कोण फारीक करतलो. एब्सोल्युटली दीज आर रियल इश्यूज आणि दीज आर रियल इश्यूज आणि ह्या सगळे रियल इश्यूंचे रूट कॉज इज लेस टेस्टिंग कॅपेबिलिटी आम्ही वाडयली ना अजून आणि डिलेड रिझल्ट. आय थिंक ही गजाल प्रत्येक दिसा आम्ही सांगतात प्रत्येक दीस हायलाइट करतात बट खंयच काय कितें हलना हे तिसरी कुवाडे. सो तशें या सावयो क्विकली या तशें मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर काल 3 पुलीस स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तर आयज आतां जायत जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो देर आर चान्सीस दॅट मोर मारगांव पुलीस मे बी हॅव्हिंग कोविड सर. थँक्स लॉट सावयो. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला बट अगेन पावसाक लागून कोविडाक लागून स्टे सेफ. जे कितें घडटा ते आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले एस्पेशली आज तर पावसाचे अपडेट्स मोर डिटेल्ड कवरेज आणि मोर डिटेल्ड विज्युअल्स आणि स्पॉट रिपोर्ट्स तुमकां आमच्या प्रायम टायम बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. गोंयभरची ही अपडेट इतल्याचेर थांबयता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट.